पारंपारीक मोटरसायकल पायलट हे गोयची अस्मिताय आणि संस्कृतायेचो न वगळपा सारको भाग आसा अशें सांगून गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे आमदार विजय सरदेसाय हांणी मोटरसायकलीं खातीर काडिल्ल्या ॲपाक विरोध केला। फक्त गोंयकारांक परवानो दिवचो आणि पारंपारीक व्यवसायाची राखण करची अशें सांगून थळाव्या मोटरसायकल पायलटांक संरक्षण दिवपाची मागणी सरदेसाय हांणी केल्या। ॲपाक विरोध करपाक तेंको दिवचो आणि आवाज काडचो म्हण पायलट विजय सरदेसायाक मेळ्ळे। ॲप नाका कितें आमी एक समज एक भाडें घेवन गेले कुडतरे थंय आमकां परतून भाडें मेळपाक आसता खेडे गांवांनी कितें ते आमकां ते सिटी भितर काय आमचें जायना। आमचे बाल भुरग्यांक आमी कितें व्हरतात तें आमकां मेळचें ना आनी हे सगळे कर्नाटकाचे लोक आहा न्ही ते येवन ते हांगा झोमेटो हे ते करतात ते येवन मागीर आमचे प्रासार रावतले तांकां दिले म्हणटकीर कितें हे आमकां ॲप नाका। हो बिझनेस तुमगेलो हें जातलो स्टार्ट आसा बिझनेस आमकां 50-55 वर्सां जालीं आमी हेजेरूच आहा आमी हेजेरूच आहा 50-55 वर्सां जालीं 77 जालें आमकां हे कितें अजून आमी हे सोडूना हेजेरूच धंदो करता हेजेरूच बायल भुरग्यांक पोसता। जितली परमीट गोंयांत दिला पळय तितलीच पुरो खंयच्याच स्टँडाचेर आनी खंयचे कोणाकूच परमीट दिवपाची गरज ना इतलें सांगता कित्याक ते लोक येवन आमचे कडेन झगडी करतात मागीर सांगून देव बरो करता। नांव कितें तुगेलें? सय्यद दिसतात गोंयकार आमी गोंयकार आनी गोंयकारा खातीर हो पायलट म्हणून धंदो पयलीं सावन पुर्तुगेज टायमासान आसा आनी तो धंदो आमी चलयताले आनी तो धंदो हो दुसऱ्या हाता पडटा आमकां आनी तेतून भितर कांयच हें आसपाना वॅल्यू आसपाना कित्याक गव्हर्मेंटान पायलट म्हणटा ताका बॅज म्हण दिला आनी परमीट दिला आनी स्टँड दिला आनी हें लोकलाकच मेळटा अशें म्हणून गव्हर्मेंटान हें दिल्ली आसा आनी तेजो अशें करून जर जालें जाल्यार तेजो वॅल्यू कांय आसपाना। आज विजया कितें आयले तुमी मेळपाक? विजय हेंच सांगपा येयलो उलयतात तेंच सांगपा येयलो आमकां हे अजिबात नाका कित्याक आमचे जाणटे मनीस आसा कितें नाका पार्सलां भितर ती आमकां पावपा पडटली तेंगेली पार्सलां ती आमचे जाणटे आसा ते आतां हो एक जाणटो आसा पळय हेजे कडेन ते 5 फ्लोर 6 फ्लोर वयर वचून ते दिवपाक ते तो शक्य जावचें ना एक जालें आनी थोडे जाण आमचे शिक्षीत ना आनी ते स्मार्ट फोन यूज करपाक कळना ऑपरेट करपाक कळना ते भाडे कितें करतले ते कशें पड करतले तेमचे कडेन तें जावचें ना आनी हेंच आमी सांगपाक म्हणून सरा कडेन आमी येयल्ले हें आमकां नाका। म्हणल्यार पायलट जे आहात मोटरसायकल पायलट हे फक्त गोंयानूच दिश्टी पडटा हो प्रकार आनी खंयच ना देशांत। सो गोंयांत मोटरसायकल पायलट ते गोंयकारपणाचो भाग जाता आमी गोंयची जी आयडेंटिटी म्हणटा ताजो भाग म्हणल्यार पायलट तो पायलट तुका कर्नाटकान मेळना महाराष्ट्रान मेळना। सो पायलट हो गोंयचोच प्रकार आनी ताका प्रोटेक्शन दिवंक जाय। प्रोटेक्शन म्हळ्यार कितें की आनी कोण पायलटांक लायसन्स दिवंक जायना स्थानीक मनीसूच आसूंक जाय आसा तितल्यांक प्रोटेक्ट करूंक जाय। तांकां पर्रीकरान 2000 रुपया पेन्शन दिल्लें तें पेन्शनूय आनी बंद केलें। सो हे ट्रेडिशनल ऑक्युपेशनिस्ट म्हणून जे आसात जे कोण ट्रेडिशनल ऑक्युपेशनिस्ट म्हळ्यार कोण हाजे पयलीं खाजेकार रेंदेर पायलट अशें म्हणून पडते नांव दिगंबर कामत घेतालो तुमी सगळ्यांनी आयकलां न्ही। आतां दिगंबर कामत मंत्री मंडळांत मंत्री आहा आतां हे पायलटांचे कशें विसरलो तुमी ॲप म्हणून हाडून होमोजिनायज करूंक सोदतात म्हळ्यार भायल्यांक सगळ्यांक हाडून तो धंदोय काबार करूंक सोदता। सो सरकारान जी गदा हे पायलटांचेर घालपाचें चिंतलां तें हांव मुखेलमंत्र्या कडेन मागतां की ताणें तें आडावचें हें जें तांचो प्रस्ताव ॲप जो करपाक सोदता ताजेर आतां तें फ्रीज करचें। फुडलो सरकार आमचो येवपाचो आहा त्या सरकारान तांकां कशें प्रोटेक्शन दिवप तें म्हजे तकलेन आहा तें कितें कशें प्रोटेक्शन तें हांव सांगना तुमकां आतां पूण म्हाका खात्री आहा की हे पायलट जे गोंयकार हांव गोंयकारपण म्हणटा ते हांगा गोंयकार घरान आयिल्ले आतां सो तांकां कशें प्रोटेक्शन दिवप ही येवजण आमचे तकलेन आहा आनी ती आमी इम्प्लिमेंट करतले।